दिव्यवाणी 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 पळया, हांव तुमकां वखदां मदें बकरे कशे धाडटां. देखून सर्पां बरी चातूर आनी पारव्यां बरी सादेबोळे जाया. मनशा लागीं सत्रायन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या शिनागोगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरकात्मोच तुमचे उद्देशी उलयतलो. भाऊ भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवीशी मारच्याक धर्न दितलो. भुरगीं आपल्या मायबापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सोमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बाचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळून वचा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, मनशापूत येवचे आदीं इस्रायेलाचीं शहरां तुमी भोंवून काबार करची नात. जेजून शिकयल्ल्या शेगुणांक आनी मावल्यांक, तशेंच संवसारान मानून घेवच्या मावल्यांक जायतो तापावत आसा. ते एकामेकाक विरोध तशें दिसतात. कितली दोगदोनी मेळ्ळ्यारी सोंसणीकायेन जियोवचें, एकामेकाक काळजावन रावचें आनी कितेंच आशे नासतना सोम्या खातीर वावुरचें संवसारीक राजावांक आड येता. देखून क्रिस्ताक मानून घेतिल्ल्यांक दोगदोनी सुखाना म्हूण जेजू जागोवणी दिता. तरी तो सदांच आपल्या सेवकांचे पक्षान रावता आनी सर रितींची दोगदोनी सोंसूंक तांकां आदार दिता म्हणलो बरवसो आयचे सुवार्तेंत आसा. देव आपल्या सेवकांक केदींच सोडून घालिना. ताच्या प्रेरकात्म्या वरवीं बरें विजसूंक आनी सत, न्याय आनी नितीचे वाटेन चलोवंक प्रेरण दितलो. अखेर पर्यंत तिरासान सांबाळचें भोव कश्टांचें तरी भोव गरजेचें. धांवणेंत ह्या रनिंग रेसांत इनाम जोडिचें तर अखेर पर्यंत धांवन पोंत पावचें. अर्द्यार सोडून फाटीं परतल्यार तीर्प दिवंक कश्टांचें. इस्रायल प्रजा अर्द्या वाटेर देवाक सोडून तांचो बरवसो गोड्यांचेर, तांणी केल्ल्या वस्तूंचेर दवरतना होसेया प्रवादी देवाचेर अखंड बरवसो दवरून अखेर पर्यंत तिरासान सांबाळूंक उलो दिता. सुवार्तेंत जेजू आपल्या शिसांक सुवार्थ परगटतना मेळचे दगदने वेळार अर्द्या कुऱ्या भावार्थान पळून धांवनासता पवित्रात्म्याच्या बळान बरोवन ताचे थंय रावोंक उलो दिता. सान कामिलस दे लेल्लीस. इटलीच्या अब्रुझींत एका विन्सनार कुटुंबांत जल्मल्लो कामिलस ल्हानपणारच आपल्या आवय बापायक होगडायता. ताचें शिकप आनी आत्मीक वाडावळ कठीण कुंटाता. सोजेर तो जाता आनी क्रमेन जुगारी खेळान मलगाड्यांचें कितें आसा तें सर्व होगडायता. ताच्या पांयांक गूण जायना तसले पोड उब जातात. ह्या वरवीं मिलिटरीचें काम सोडून
एका आस्पत्रेंत कामाक लागता. पूण ताचें झगडे करची संवय आनी जुगार खेळा खातीर ओडणी इल्ली बोळ आसता की ताका थंयसो कामांतलो काडटात. जायत्या वर्सां उपरांत तो सारके वाटेक आयलो. 20 आनी 6 वर्सां प्रायेर तो आपली चूक वळखलो आनी रोमांत गुंजायनांतल्या पिडेस्तांचे आस्पत्रेंत ताणें सेवा दिवंक धरली. हांगासर पिडेस्तां आनी मोरतेल्या पासत ताणें दिल्ल्या निस्वार्थ सेवे वरवीं हो सर्वांचे होगळिकेक पात्र जालो. ताचे थंय दिसून आयिल्लें शाणेपण आनी भक्त पळोवन ताका त्या संस्थेचो वडील जावन नेमतात. 30 आनी 2 वर्सां प्रायेर सा फिलिप नेरी ताका आत्मीक निर्देशक जावन आसून ताणें ताची सेवा आनिकी पळादीकपणी दिवच्याक तो लातीन शिकोवंक धाडटा. 2 वर्सां उपरांत रोमांत वस्तीकर नासुल्लो वेल्योसो बिस्प थॉमस गोल्डवेल हाणें ताका याजाकी दिक्षा दिली. पिडेस्तांची सेवा करच्याक कामिलासान लायिका खातीर एक मेळ आरंभ केलो. ह्या मेळाक पिडेस्तांचे म्हणयारी, बऱ्या मरणाचे बाप वा सोंप्या रितीन कमिलियन्स म्हणली विविध नांवां आयलीं. 40 आनी 6 वर्सां म्हणसर कामिलासाक ताच्या आदल्या पिडे सोवें सडीत 4 पिडा मेळोवन सगळी ताची जिणी दुखीची जावंक पावली. पूण हें सर्व कांयच न्हय म्हणले बरी तो जियेतलो. ताचे पिडेक देवाच्यो 5 काकुती म्हूण आपोवन पिडेस्तांचे एक काटी तावन आनी एक काटीक लोळोवन म्हणले बरी वचोन हर एका पिडेस्ताक फावो तें गमन दिलां तें पळयतलो. पिडेस्तांचे सेवेंत आनी ताचे काल आसल्ल्यांची आत्मीक जतन घेवच्यांत तो ताच्या काळा प्रास मस्त मुखार आसुल्लो. आपल्या 60 आनी 4 वर्सां प्रायेर 1614 जुलय 14 बोवर्ते भक्तीन जेजू आनी मरियेचें नांव उलो मारून तो मोरान पावलो. 1646 ताका शांतीपणाक उबारलो. 1886 पापा लियांव 13व्यान ताका आनी देवाच्या सांजुवांक सर पिडेस्तांचो आनी तांची जतन घेतल्यांचो पात्रोन म्हूण परगटलो. करन्स सांडून घाल्ल्यांचे सेवेंत मोगाचो उपादेश कामिलासान पळादीकपणी कार्यागत केलो. तांचे सेवेंत आपूण दुसरी कोणायची न्हय बगार क्रिस्ताची सेवा करता म्हूण तो जाणा आसलो. नियाळ एसोम्या पातक्यां पैकी हांव भोव खोटो पातकी म्हूण वळखतां. तुजे उपकार जोडूंक हांव फावो न्हय, पूण अगणित काकुतीन म्हाका बचाव कर. दिव्यवाणी